राजबाब, बरी बातमी आयकोंक येता की कोर्टाची ऑर्डर आयल्या की जी स्क्रॅप यार्डां कवळ्या पंचायती वाठारांत आशिल्ली ती 7 स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश करपा ऑर्डर आसा म्हणून. तूं सरपंच आशिल्लो तुज्या वेळार, सो कितें तेन्नाच्यान तुवें प्रोसेस केल्लो? खरें म्हणल्यार आज म्हाका खूब खुशी जाता की हायकोर्टान डिसिजन दिल्लें आसा तेजें हांव हायकोर्टाचें अभिनंदन करतां. आनी हांव सरपंच आशिल्लो 2002 ते पासून ते आमी स्क्रॅपाचो पाठपुरावो करताले. आनी परत एकदां हांव 2017 निवडून आयलो तेन्ना जर पळयत जाल्यार ती स्क्रॅप यार्ड खूब वाडलेली. आनी तेन्ना आमी एक डिसिजन घेतलें की आतां हें अती जावपाक लागलां आनी आमी टोटल सायट इन्स्पेक्शन केलें. तेन्नाचे व्हिडिओ प्रसिद्ध नायक हांकां घेवन आमी सगळी स्ट्रक्चर तेन्ना ती इन्स्पेक्ट केली आनी आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ती केस घातली. आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आमी ती केस ऑलरेडी विन जाले. 7 स्ट्रक्चर डेमोलिश आनी 3 स्ट्रक्चर दवरपाची आशिल्ली. पूण जो ओनर आशिल्लो काशीनाथ गावडे हो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान स्टे घेतली. सो डिस्ट्रिक्ट कोर्टानूय जी आमची डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन ऑर्डर दिल्ली ती डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ऑर्डर उचलून धरली आनी तांच्यांनी सेम ऑर्डर दिली. आनी ह्यो दोनूय ऑर्डर दितना आमचो जो लिगल एडवायझर बाब सुरेल केळवे तेच्या वेळार हे मॅटर पळयतालो. तेजे नंतर तो हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टान ताका ती स्टे मेळ्ळी काशीनाथाक. आनी हायकोर्टान गेल्या नंतर 2019 कोवीड पॅन्डेमीक आयलें. ते 20 पर्यंत उरलें आनी 2दा एक मॅटर हायकोर्टान गेलें. परत हायकोर्टान ऑर्डर दिली डिस्ट्रिक्ट कोर्टान वच म्हणून. पूण डिस्ट्रिक्ट कोर्टांतल्यान परत त्या हायकोर्टान काशीनाथान अपील केलें. आनी आमी कितें करताले, कायद्यान करताले. आनी आमी त्या टायमार जे एप्लिकेशन्स आनी एफिडेवीट फायल केल्लें तेच आयच्या रिजल्टान आसा हायकोर्टाच्या. आनी हायकोर्टानी सकलोच रिजल्ट उचलून धरलो, नवीन कांयच ना. आनी हांव मानतां की पंचायत बॉडी कंटिन्यू प्रोसेस. आतां 1 वर्सान काय हो रिजल्ट जावपाक शकना. सो हे आतां नवीन बॉडी जे आसा तेंच्यांनी जे कितें बाकीचे पेपर वर्क्स जे आतां लागताले हायकोर्टाक तितले पर्यंत तेंच्यांनी दिल्लें आसा. पूण 2017चे जे पंचायत बॉडी आशिल्ली हेंचोय तितलोच सहभाग आसा म्हाजे बरोबर. तेचे पयलीं म्हाजो बरोबर सहभाग आसा आनी ह्या बॉडीन आतां ती पेपर वर्क्स दिल्ले आसा. दुसरी गोश्ट हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान वारंवार सांगतालो, तुमकां याद आसतली की ही 7 इनलिगल स्क्रॅप यार्ड जी आसा ही 100% डेमोलिशन जातली म्हणून. जेन्ना आरकेक उजो लागलो काट्याक त्या वेळारूय हांवें बेधडक हांवें ते दिसा बायट दिल्ली. आतांय हांव तेंच सांगता म्हणून की 100% ही डेमोलिशन जातली म्हणून. आनी तेचो रिजल्ट आज हांगा आयिल्लो आसा. काही रिजनल पार्टीनी येवन ते म्हाजेर आरोप केलो नांव घेवन स्वता. तेंचें हांव नांव घेवपाक सोदना. तुमकां खबर आसतलें की राजेश गोळेकार हे फेक सांगता म्हणून. पूण सत्य हें सत्य आसता आनी आज हो सत्याचो विजय जाल्लो आसा. शान बाबा, म्हाका दिसता हायकोर्टाची कितें तुमकां ऑर्डर येयल्ली आसा की इलिगल स्क्रॅप यार्ड आसा ती नोटिफाय करून एक 7 स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश करपा लागून. सो तुमी कितें प्रोसेस केल्लो हेज्या पयलीं आनी कितें सद्या हेजेर आसा, केन्ना डेमोलिश बीन करतले? प्रोसेस म्हणजे पयलींचे बॉडीन कळ्ळें न्ही, राजेश कवळेकारान बी ती ते स्क्रॅपाचेर फायल केल्ली केस आनी डेप्टी डायरेक्टरान तेजेर ऑर्डर जाल्ली. ऑर्डर जावन ते हायकोर्टान गेल्ले. हायकोर्टान वचून मागीर ती बोर्डार आयलीच ना. कितलीं वर्सां उरली येवपाची. आतां आमी ती इनिशिएटीव घेवन बोर्डार हाडली. एडवोकेट बोबे सराक एपॉयंट केलो आनी तेणें ते आमकां 2 हियरिंगाक क्लियर करून डेमोलिशींग ऑर्डर दिली. आतां फुडें प्रोसेस आमचो चालू आसा. कॉम्प्लायन्सीस करून डेप्टी कलेक्टराक धाडची पडटली, एडिशनल कलेक्टराक धाडची पडटली मडगांव, सावथ गोवा कलेक्टराक. कळ्ळें. मागीर थंयच्यान स्क्वॉड केन्ना दिता त्या प्रमाणे डेमोलिशींग जातलें. 15 दिसा भितर जावपाक जाय. टोटल कितली स्क्रॅप यार्डां आसा कोवळ्या वाठारांत? आतां ऑर्डर आयिल्ली ती म्हणटा काय ना, ओवरऑल कितलें आसा? आतां ऑर्डर आयिल्ली 10, 7 डेमोलिशींग ऑर्डर आयल्या आनी बाकीचे आनी आसा बारीक सारीक एक 30 तरी आसतले.
सो पयर जो फायर उजो लागलो पळय येदो व्हडलो ताज्या बद्दल कितें तुमी हें केलां तें डेमोलिशन आसा काय? तेजी सद्या हायकोर्टान येवं नाशिल्ली पूण आमी डेप्युटी कलेक्टरान तेजेर केस फायल केल्ली अंडर 133 CRP न्यूजन्स म्हणून. पुणून कांय जायना ती तारख्योच पडटा थंय कळ्ळें. आतां तेय बी हाती घेतले आमी. पुणून ते स्क्रॅप यार्डाच्यो सगळ्यो ज्यो हें आसा NOC त्यो सगळ्यो लॅप्स जाल्ल्यो आसा सो दॅट तेका तो चालू करपाक कसोच मेळचो ना. सो परत आनी तुमी रिन्यू बीन कोणाक दिवपाचें ना? कोणाक रिन्यू करपाचेंच ना. जाता तितले काडपाचे सगळे. जे 1-2 पयलीं केन्ना तरी NOC घेतिल्ल्यो तितूंत तो एक आरकी आशिल्लो तेका उजो लागिल्लो तो. सो हो सगळो प्रोसेस आहा तो 17च्यान चालू आहा? 17च्यान चालू आहा. म्हणजे हांकां हें करपाक लागून काडपाक लागून ऑर्डर फक्त ह्या वर्सा जाली आतां? ह्या वर्सा जाली. मदीं तो थोडे वर्सां ती बोर्डार आयली ना कळ्ळें. ती आमी बोर्डार दोतोराक एडवोकेट आमचो भोबे सराक काडून अपॉयंट करून ती हाडून तेणें आमकां डेमोलिशींग ऑर्डर 1-2 हियरिंगाक मेळून दिली. सो केन्ना बरें डेमोलिश जातलें अशें म्हणटा? 15 दीस. 15 दिसां? हय, विथीन 15 डेज. हो प्रोसेस सद्या चालू केल्लो आसा. ती लावन फुडें डेमोलिशींग स्क्वॉडाचे हें जशें आयलें की रोखडे आमी मोडटले. थँक्यू. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की कोळ्या पंचायत वाठारांत जो मेजर इश्यू आसलेलो तो इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड आहा. आनी ही स्क्रॅप यार्डां इतली वाडलेली आनी जी हायवेक पेट्रोल पंपाक तेंको नासलेल्या कारणान ही एकदम न्यूसन्स जाल्लो सगळो. आनी फाटींच एक मोठो भीशण उजो लागून एक स्क्रॅप यार्डाक लागून जवळ जवळ मेन हायवे आहा तो 3 दीस बंद उरलो. आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता पंचायत 2017च्यान जी फाटली बॉडी आशिल्ली राजेश कवळेकर सरपंच आशिल्लो तेणें सेगीत हे स्क्रॅप यार्ड काडचें म्हणून कोर्टान आवाज उठयलो. आनी तेज्या उपरांत 2023 ह्या वर्सा हायकोर्टान अशी ऑर्डर काडली की ही इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड आहा ती डेमोलिश करची म्हणून. सो टोटल 10 स्क्रॅप यार्ड मोठी ह्या विलेज पंचायतीन आसा. तितूंतली सद्या 7 स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश करपाची ऑर्डर हायकोर्टान दिल्ली आसा. आतांच डेप्युटी सरपंच सुशांत कपलेश्वरकर हांणी सांगलें की येता ते 15 दिसां भितर जे स्क्वॉड आसा पुलीस आहा तेंचें प्रोटेक्शन घेवन ही जी 7 स्क्रॅप यार्डां आसा ती रोखडीच डेमोलिश केली गेली वतली. कवळेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.